ट्रैफिक सेल खोलने के लिए काफ़ी दिन से MLA श्री विजय सर देसाई प्रयासरत थे। और पिछले असेंबली जब पिछले साल जुलाई में असेंबली था, उसी समय CM सर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और CM सर ने इमीडिएटली हम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया था कि इसको हमें चालू करते हैं और उसके बाद से ये तैयारी चल रही थी। तो फाइनली आज आकर हम लोगों ने यहाँ पे फतौदा ट्रैफिक सेल को शुरू किया है, जिसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री सर कर रहे हैं। सर मैं आपका और MLA साहब का, तमाम मीडिया के लोग सबका स्वागत करता हूँ इस अवसर पर और उम्मीद करता हूँ कि फतौदा में ट्रैफिक सेल के खोलने से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो फर्दर इम्प्रूव होगा और जो एक्सीडेंट रिडक्शन है और बाकी जो रेगुलेशन है वो बेटर होगा। धन्यवाद। जय स्वागत करता हूँ IG आणि SP ट्रॅफिक। आज आमकां एक खोशयेचो दीस की एक ट्रॅफिक सेल फातोर्डान सुरवात जाता, जे साश्टीन खूब आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात ट्रॅफिक सेल नाका म्हणून आमी उलटे ते हाड म्हणिल्ले। ट्रॅफिक सेल हाड म्हणप म्हणल्यार लोकांक तालाव पडप, लोकांक तालाव पडप म्हणल्यार आमदारांक गाळी खावप, इतलें आसून पसून आमी अशें चिंततात की आमचो मतदारसंघात एक म्हणल्यार सोशियो कॉन्शियस लोक आसात, जे म्हणल्यार ही जागृताय तयार जावंक जाय। 27% पेडेस्ट्रियन डेथ्स वाडल्या पयले 5 म्हयन्यांनी, गेले पयले 5 म्हयन्यांनी, आनी हे जावपा खातीर सगळ्यांनी एक जावंक जाय। वी हॅव टू टेक चार्ज ऑफ अवर एरियाज टू सी टू इट दॅट pedestrian deaths are reduced, traffic management happens, there is some traffic discipline. आम्ही रस्ते सगळे वाढवले, रस्ते वाढवले तेन्ना लोकांक आम्ही FAR दिला, त्रास घेऊन रस्त्यार उबे रावन हे रस्ते वाडयले। हे रस्ते वाडयले फक्त ट्रॅफिक पार्क कोणाची हाडून बसी पार्क करपाक न्ही। सो ताजेरूय बी आमकां आतां मुख्यमंत्र्यान कॅमेरा हे हाडल्या सिस्टम, ते आमच्या मतदारसंघात दिवचे हे हांव डिमांड करता। आनी म्हाका दिसता की काल मुख्यमंत्र्याचें भाशण आयकतालें की जन भागीदारी कुठली आसपाक जाय। जन भागीदारी आमच्या मतदारसंघात आसा की लोक सरकारा बरोबर काम करूंक सोदतात, आमकां एक म्हणल्यार फ्युचर रेडी करपा खातीर। आमचे रस्ते बरे आहा, आमचे कडेन फायबर ऑप्टीक केबल आहा, सकयल अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवरेज कंप्लीट जाल्ली आहा। सो आमी दुसऱ्या मतदारसंघाच्या कंपॅरिजनान बरे फुडें आसात, पूण फुडें आसा म्हणटकर आतां आमी सेफ्टी लोकांची लोक पळोवंक जाय। रस्ते वायडन केले तर रस्त्याचेर डिसिप्लीन आसपाक जाय। हे डिसिप्लीन पयलीं सुरवात करतना तालव पडटना थोड्या लोकांक वायट दिसतलें, बट यू हॅव टू बेर एंड वी हॅव टू सी टू इट। जे लोक मरतात ते गोंयकार मरतात, पेडेस्ट्रियन मरतात ते आमचे स्थानीक लोक मरतात। सो एक डिसिप्लीन आसचेंच पडटलें आनी डिसिप्लीन हाडपा खातीर हो स्टेप, आनी हो स्टेपाचो हांव सरकाराचें अभिनंदन करता की ताणें आमच्या मतदारसंघान हे इम्पॉर्टन्स दिलां, जो आमचो डिमांड आशिल्लो। आनी हांव फुडें एक्सपेक्ट करता की सरकारान ते कॅमेरा दिवचे, तो टेंडर तांणी फायनलायज बेगीन करचो, जाचे खातीर चोरयो सगळें कितें आहा आनी त्रुटी जे आहा सिस्टमान। आतां म्हाका एकल्यान सांगलें की सोरो पिवन जर तुवें चलयलो आनी तुका धरलो जाल्यार तुका 10,000 रुपया फायन पडटा, पूण सोरो पिवन तुका आडायतना तूं जर धांवलो जाल्यार तुका 2,000 रुपया फायन पडटा। सो तो मनीस कितें करता, तो धांवता आनी धांवतना एकल्याक कोणाक तरी उडयता। सो हातूंय हें मातशें कितें तें करेक्शनां करूंक जाय, त्योय बी करूंक जाय आनी त्यो कॅमेरा बरोबर येवंक जाय। आनी हे येतकर आमचो मतदारसंघ पयलो आसूं न्ही, त्या मतदारसंघान आमी एक चेंजीस एडॉप्ट करतात, टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतात फॉर कन्विनियन्स ऑफ अवर वोटर्स सिटीजन्स। हे जावपा खातीर सरकारान आमकां आदार केला, हांव मुख्यमंत्र्याचें देव बरें करूं म्हणटा। आनी सरकारा बरोबर आमचे लोक काम करपाक तयार आसात फॉर अ बेटर टुमॉरो, हे आमचे कमिटमेंट सांगूंक सोदता। देव बरें। आज आम्ही 17वा ट्रॅफिक सेल गोंयांत ओपन करता। म्हणजे बरोबर फातोर्डेचे आमदार पब्लिक सरदेसाय हांगासर आसा, DGP IGP SP ट्रॅफिक आनी म्हणजे पत्रकार भावान मेळ्ळलो। सगळ्यात पयली गोंय सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भर दिता आनी इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। आमी जशें म्हणटा गोंय हो सेफ आनी सेक्युअर्ड आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना अशें एडवान्समेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्रॅफिक सेला सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसता आनी तेजें ओपनिंग आज आमी आमच्या फातोर्डा हांगासर केलें। हें सांगता आसतना की विजयान जशें सांगलें तितून आनी एक गोश्ट हांव एड करता, म्हणजे पीपल टू व्हेकल द रेशो पळयत इज द हायेस्ट इन द कंट्री।
म्हणजे एकट्या कडेन म्हाका दिसता 2-3 गाडी लागतल्यो अश्यो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटीक ना आनी ताका लागून एक्सिडेंटाचें प्रमाण हे वाडपाक लागलेलें आसा. ऑन एन एवरेज काडीत जाल्यार दिसाक कमीत कमी 1 ते 1.5 डेथ ताका मेळटात. 1 ते 2 हाज्या मदीं डेथ ज्यो आसा त्यो जावपाक लागल्या. वर्साक जवळपास मोर दॅन 365 डेथ ह्यो एक्सिडेंटान जाता. मागीर ते गोंयकार आसूं ट्युरिस्ट आसूं पण सगळे जे आसा पळय ते आमचे लोक आसा. त्यो डेथ कमी जावच्यो म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ कमी जावच्यो म्हणजे जायत्यो गजाली सरकार सातत्य करीत आसा. म्हणजे हांवें ट्राफीक जाल्याच्या इनॉग्रेशनाच्या वयल्यान आमी सिग्नलाचो इशू आसा म्हणजे ताजे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा कॅमेरा सिस्टम ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता. ही सगळी कडेन आमी सुरवात केला. पण हातूंतल्यान जनभागीदारी आमी म्हणटा लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून प्रत्येकान रूल फॉलो करप हे सामकें गरजेचें आसा आनी ते जर फॉलो केले आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ट्राफीक एक्सिडंट्स जे जाता पळय खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जावपाक शकता. अननेसेसरी आमी म्हणटा 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमी पब्लीक सिस्टम रोड ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्राफीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हेजेर भर घेवन आमी इतकी कदंबा आसतले किंवा कदंबाच्या बरोबर म्हाजी बस तांचे कडेन उलोवप सुरू आसा की तांच्यांनी जर ऑन बोर्ड आयले खरें म्हणजे म्हाजी बस सिस्टम तांकां एडिशनली 3 रुपीज पर किलोमिटर आमी दिता वीथ आतां आमी तांकां म्हणटा पेंटींग ऑफ द बस तेचे एडवर्टायजमेंट रायट्स हे सगळें तांकां दिवपाचें आसा. एडिशनली आमची जर मदीं कदंबा येता जाल्यार ती काडून म्हणजे तांकां खंयची ओवरटेकिंग करपाची गरज ना ह्या पद्दतीची सिस्टम आनी त्योच आमच्यो कदंबा पासून आमी इंटेरियर ऑफ द गोवा ह्यो घालून लोक ऑल द वे सगळो कामाक गांवांतल्यान जो वेर्णा वयता ताणें आपली स्कुटरूच घेवन वयता असो न्ही. ताच्या खातीर आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपाची सगळी सुरवात करता. जेणे करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक म्हणजे विलेज ही इंडस्ट्री कडेन कनेक्ट जावची हो कन्सेप्ट किंवा विलेज मेन सिटी कडेन कनेक्ट जावची होय कन्सेप्ट मध्ये आमी हाडटा आनी थोड्या दिसांच्या भितर ते येतले जेणे करून रस्त्या वयले व्हिकल कमी जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा की अशा आयच्या ह्या ट्राफीक सेल फातोर्डाक आमी इनॉग्रेट केल्या हे निमित्तान गोंयभर एक बरो मेसेज वचलो. खरें म्हणजे सगळ्या आमदारांनी खरें वेलकम करपाक जाय. बरेच जाणले कमी कित्याक पुलीस थोडे काडून उडय बी म्हणून घाललेले आसता. रूल फॉलो करप हे गरजेचें आसा आनी रूल फॉलो करिना ताका फायन दिवपूय गरजेचें आसता. म्हणजे ट्राफीक आतां आमी ऑलरेडी फाटले फावटी डिसिजन घेतलो सगळें याद आसतलें आमचो PC थंय बसून चलन दिना हांव परत एकदां सांगता. ओनली द PI एंड PSI ओनली तिकेट चलन दिता पण वीथ बॉडी कॅमेरा पुलिसांचेर आरोप करपाचें सगळ्या जाग्यार सोडून दिवचें पण रूल फॉलो करपा खातीर ती गरज आसा आनी तें जर जालें नासत जाल्यार कोणी कश्योय गाडयो चलयतले आनी हें जशें म्हटलां पेडिस्ट्रियनाक अननेसेसरी जो पब्लो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारता. 365 डेथ म्हणटा 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता जो रस्त्या वयल्यान चलता रस्त्याच्या देगेर उबो आहा गाडी घेवन उबो आहा अशा लोकांची जाता. हें जावपाचें आनी ताचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंक एंड ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट अ कार जे कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट अ बायक जे हाडून तुमी निजम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं तुज्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना तेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना जो गोंयांत येता आनी रेंट अ कार घेवन भोंवता कोणा तरी ठोकता खंय रेंट अ कार रेंट अ बायक खंय तरी मदींच चलता दुसरे गाडी परत पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या दोन गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हांव सगळ्यांना हे रिपोर्ट करता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो हातूंतल्यान हे दिसून येता. म्हणून म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली काही रुल्स आनी रेग्युलेशन हे आमकां फॉलो करपा खातीर आसता इन फ्युचर फॉलो करचे. गोंय हे आतां गांव म्हणजे विलेजीस उरूंक ना. गोंय पुराय गोंय ही अर्बन सिटी जाल्ली आसा आनी हेजी कनेक्टिविटी तेजी खूब इम्प्रूव जावपाक जाय. त्या खातीर अशा पद्दतीचे आमकां वेगवेगळे कडेन ट्राफीक सेल हे तितकेच इम्पॉर्टंट आसा. समेस्त गोंयकारांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे आनी एक्सिडंट कमी करचे ही मेसेज आयच्या दिसा दिवपा खातीर हांव परत एकदां म्हणजे पुराय पुलीस डिपार्टमेंट ट्राफीक सेल हाका वेलकम करता. विजय सरदेसायान जाता तितके बेगीन कोणी जाय जाल्यार जाता तितको डिले करूंक शकता बट ताणें इनॉग्रेट करपाक ताजोय आज जाता तितके स्पीड अप करपा खातीर तांणी पूश केलें. हाकाय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तुका सगळें जाणां देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.